स्तोत्र 80 इस्रायल राष्ट्राच्या दोलडीरपणाच्या वेळार मागणें. तूं इस्रायलाचो गवळी, तूं राखणो कसो, झुजेक वाट दाखयताय तर आयक आमकां. केरुबी वयर शिवासनार तूं बसून आसाय. एफ्राय, बेंजामीन आनी मनासे हांचेर तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां पोत्तून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत तुजो राग जळटलो? तुजे पोरजेच्या प्रार्थनांक केन्ना पर्यंत पाठ कोत्तलोय? खाणांक म्हणल्यार दुखांचो उंडो तिका दिलोय आनी पिवणांक उपोट भरलोलें दुखांचें पात्र. तुज्याच निर्मोणान भोंवतणचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मोदें झगडीं कोत्तात आनी मस्कऱ्यो करून दुस्मान आमकां हांसतात. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां पोत्तून एकठांय कर. तुज्या मुखामळांचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. इजिप्तांतली उठून एक दाखवेळ तुवें हाडल्याय. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायल्याय. तुवें जमीन आयती केल्याय. तिणें पालां घेतलीं आनी फांट्योवन सगलो गांव भरलो. पर्वतांचेर तिची सावळी पडली. मातून ती उंच देवदारांचेर चडली. तिचो फांटो दर्या पर्यंत पावलो. नदी पर्यंत विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. कित्याक तर आतां तिचे आडे जुवे तुवें मोडून उडयल्याय? वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकर पळय कसो दुस्पोट कोत्ता. शेतांतलीं सावजां तिचो पालो नाच कोत्तात. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव, आमचेशीं पोत्तून ये. सर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळीक बागून सांबाळ. मनशांनी उज्यान लासून तिचो भस्म केलो. तुज्या मुखामळाची धमकावणी तांचेर पडूं तांचो भस्म जावन. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुषाचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सोदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोशिलीं आमी kodsorun वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां पोत्तून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. देवाचें उतर हें.